खरें म्हणशें जाल्यार कोविड जाल्ल्याक आमच्या गांवांत बस नासली आनी ती बस जाय म्हणून आमचे आमदार 22 सालांतल्यान एसेंब्लीन सदांच एसेंब्ली चालू जाता तेन्ना तेन्ना हो इशू मांडटाले, पण केन्नाच इतले वर्सांक 2-3 वर्सां जाली हे बसीचे हे येवंक नासले। पण ह्या फावटी आमदार आमचो खरेंच एसेंब्लीन असो झगडलो की आमच्या सांगोळडा गांवाक बस जायच आनी त्या प्रमाणे आज आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान आमकां बस दिल्ली आसा। आमी खरेंच सगळे सांगोळडाचे जे सगळे जाण आमकां जाय आसली बस तितलीय जाणांच्या वतीन हांव आमदाराचे आभार मानता। तेंच्यांनी आमकां ही झगडोन अशी बस हाडून दिल्ली आसा आनी अशेंच आमचे आमदार सगळेच कामां आमची करतले आनी फुडें आमकां कसल्याच कामाची अशी कमतरता भासची ना। कितें सांगता तितली कामां आमचे आमदार करतले। तशेंच आमचे झेडपी मेंबर आमकां सदांच आमच्या गांवांत काम केल्लें आसा। आतां आमकां शेड आमची सारकी पिड्यार जाल्ली आसली गणपती विसर्जनाची, ती सुद्दां तेंच्यांनी बांदून दिल्ली आसा आनी खुबशीं कामां झेडपी फंड्सांतल्यान केल्लीं आसा। सांगोळडा गांवांत जो एक लॉंग पेंडींग रिक्वेस्ट आनी डिमांड आशिल्लो गांवच्या लोकांचो की आमच्या गांवांत कदंबान बस सर्वीस चालू करची म्हणून, आनी सिन्स कोविड ही बस सर्वीस बंद जाल्लेली काही कारणाक लागून आनी तेन्नाच्यान ती बंद आशिल्ली। हांव सगळ्याकून पयलीं मना काळजांतल्यान आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नवीन गुदिनो सर हेकाय हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमचे कदंबाचे जे ऑफिशियल्स आसा तांकां सगळ्या गांवाच्या तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आयज बसीची जी सर्वीची सुरवात जालेली आसा सगळ्यांच्या तोंडाचेर एक हांसो तुमकां मेळटलो। कित्याक सिनियर सिटीजन जावं स्टुडंट जावं सदांच सांगतलो कॉलेजीची भुरगीं आसूं स्कुलाची भुरगीं आसूं जावं कोणाक सिनियर सिटीजनाक बाजाराक वचपाक जाय जावं डॉक्टरा कडेन वचपाक जाय, गांवच्या लोकांक बाजारांत वचपाक जाय, म्हापश्या खंयचें कितें काम आसा उरलेलें एका वचूंक जाय जाल्यार बस सर्वीस नाशिल्ली। म्हणजे सगळे डिपेंड आसलेले आपल्या प्रायवेट व्हेहिकलाचेर जावं कोण शेजारी कोण आपल्याक व्हरतलो काय हेचेर। सो म्हाका दिसता आयज ही सामकी गरजेची जी बस सर्वीस आहा ही सुरवात जालेली आसा आनी सगळ्यांचो एक लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो होय पुराय जाल्लो आसा। हांव आनी एकदां आमच्या सगळ्या गांवकारांच्या तर्फेन गव्हर्मेंटाक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी जो एवरी इयर एसेंब्लीन आवाज काडटाले बसी बद्दल तो आवाज पावलेलो आसा आनी आमच्या लोकांचो आवाज हेच्या फुडें सुद्दां कितें कितें डिमांड आसतले तर आमच्या लोकांचो आवाज हांव सरकारा कडेन एसेंब्लीच्या माध्यमांतल्यान पावयतलो आनी आमचे म्हणजे पर्सनल विजीटूय तांकां म्हणजे ऑनरेबल मिनिस्टरांक दिवंक हांव जे आमची कामां पेंडींग उरल्या ती करपाची हांव फुडें व्हरतलो। सगळ्यांक आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज बस सर्वीस जी सुरवात जाल्या म्हाका दिसता ही सगळ्या लोकांक कळपाची गरज आसा। सो तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांकूय हे कळया की बस सर्वीस चालू आसा। रूट तेंच्यांनी आतां सुरवात केल्या पूण रूट जर आमकां थोडो ऑल्टर करपाक जाय कशें वचपाक जाय जाल्यार ऑफिसर्सांनी सांगलां की फुडें मिटींग चालू जाली काय तेंच्यांनी मिटींग घेवन आमकां खंयच्यान वचपाची सांगची म्हणून। आनी लोकांची खूब वर्सां सावन एक मागणी आसली की हांगासर तांकां बस जाय आहली म्हणून, कारण भुरगीं जे इस्कॉलाक वयतालीं जाणटी बाजाराक म्हापश्या वयतालीं जावं पणजे वयतालीं तांकां ती खूब समस्या खूब तांकां गंभीर आसली आनी तेंचो रिक्वेस्ट आसलो सदांच जेन्ना आमी आमदार आमी ह्या गांवांत हांगासर केन्ना तरी मिटींग जावं केन्ना केन्ना येताले तेन्ना लोक सदांच सांगतालो आमकां बस जाय म्हणून आनी आमदारान तांकां आश्वासन दिल्लें की जाता तितले बेगीन आपूण बस दितलो म्हणून आनी तो आपले प्रयत्न करीत आसलो। पूण आयज तेजे जे प्रयत्न केले उपरांत जे फळ मेळटा म्हणटा तें फळ आयज गावल्लें आसा। आयज ह्या सांगोळडा गांवांत ही बस आयज हांगासर येयल्ली आसा। मागता सगळ्यांनी हेचो बरे तरेन उपयोग करचो आनी जे लोकांक जे गरीब आमचे जे जाणटे आसा जावं भुरगीं आसा तेणी ह्या बसीचो उपयोग करचो आनी सगळ्यांनी असोच सहकार्य सदांच आमच्या आमदाराक पंचायत आमकां सदांच सहकार्य दिवचें, कारण तुमी सगळ्यांनी सहकार्य केल्लें म्हणून आयज आमी आसा आनी आमी आसा म्हणून ही कामां करपाक आमकां मेळटा।